आमी पळयताले की तो खांब्यार चडटालो वयर बसतालो आनी काम करपाक शॉक येताले. हांगासर चुकून मातशी सुद्दां जरी शॉक आयली जाल्यार ताका सेफ्टी उरतली, म्हणजे तो सकयल पडचो ना किंवा ताका रिवर्स हे जालो म्हणजे ताज्या पांय आमी म्हणटा कशें हे आर्थिंग आसत जाल्यार ताका शॉक लागना. आमकां तेजो जीव म्हत्वाचो आशिल्लो आनी तो जीव म्हत्वाचो म्हणूनच आमी एअरलिफ्ट घेवपाचें थारायलें. कारण कोणी आमी जे 2-3 इन्सिडंट्स फाटले जाले ते मनाक सुद्दां म्हणजे दुखलें, काळजाक दुखलें. अशा पद्दतीचे इन्सिडंट जावचे न्ही. आमच्या सगळ्यांची लायट पेटपा खातीर आमचो सदांच लायनमॅन जो आसा तो लायनी वयर चडटा, तो रिपेर करता. ताजी सेफ्टी घेवपा खातीर आमी एअरलिफ्ट मागयल्या आनी ह्यो एअरलिफ्ट ज्यो आहा पळय न्ही प्रत्येक मतदारसंघान एक अशा पद्दतीची आसतली. तो ऑपरेशन आनी मेंटेनन्स हे प्रायवेट कॉन्ट्रॅक्टर, तेणी फक्त ज्या जाग्यार पावर फेल्युअर जाला थंय तो घेवन येतालो, त्या जाग्यार ते रिपेर आमचो इलेक्ट्रिशियन आनी हे ते रिपेर करतले, आतां तशी परत वयतली. ताजे मेंटेनन्स आनी हे ते प्रायवेट कॉन्ट्रॅक्टराचेर. ताजी गोवोरमेंटान ह्या मॉडेलाचेर घेतल्या उपरांत इट इज लॉंग रन त्यो सारक्यो उरतल्यो जाल्यार गोवोरमेंटाची व्हेहिकल घेतली त्याची एकदाची बंद पडली काय ती तशीच उरताली. ताकाच लागून हेजी व्हडली इन्वेस्टमेंट आमी केल्या. म्हाका दिसता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान जी इन्वेस्टमेंट आमी ह्या फाटल्या 5 वर्सांक केल्या पळय न्ही ती आयज पर्यंत केन्नाच करूंक नाशिल्ली. तुमकां सगळ्या जाणांक रस्ते खड्डे पडलेले दिसता, बट तेज्या पोंदाक केबल घातल्या ते दिसना. crores of rupees we have spent on the underground cabling आणि ताकाच लागून बरेचशा रस्त्या वयले जे म्हणजे नो डावट आमी फूल क्राफ्ट करूंक शकले ना, लेट जालो, हे सगळें जालें म्हणून हे सगळे प्रॉब्लेम जाला. बट तेजेरूय आमी ओवरकम करता. बट मेजर म्हाका आमी आतां जी इन्वेस्टमेंट केल्या फुडल्या 25 वर्सांचो लक्षांत घेवन आमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची इन्वेस्टमेंट केल्ले आहा. ते फुडल्या 25 वर्सांक आनी हितून इन्वेस्टमेंट करपाची गरज ना. टोटली अंडर. बट इट इज कॅपिटल इन्वेस्टमेंट बाय द कॉन्ट्रॅक्टर. वी हॅव नॉट इन्वेस्टेड.